हांव वर्षा श्वेकर गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आसात हवाई बीच दोनापावल हांगासर आनी नॅशनल गेम्स 26 ऑक्टोबराच्यान सुरवात जाल्या आनी फाल्यां ताचें क्लोजिंगूय आसा. गोंयान आमचे नॅशनल गेम्स जाता हो सगळ्या गोंयकारां खातीर प्राऊड मोमेंट आसातूच. ताचे उपरांत आमच्या गोंयच्या खेळाडूंनी खुबशीं मेडलां गोंया खातीर व्हरलेली आसा. जाल्यार आयज यॉटिंग जी गेम आसा त्या स्पोर्ट्सान आमचे कात्या कुयेलो हाणें सुद्दां आमकां गोल्डन मेडल फावो करून दिल्लेले आसा. ते आमचे बरोबर आसा. ताचे कडल्यान जाणून घेवया की ही जी गेम आसा ती गेम कितें आसा आनी आयज ताका गोल्ड मेडल फावो जाला ताका कशें दिसता. कात्या गोमंतक टीव्हीन तुका येवकार. आयज तुका यॉटिंग स्पोर्ट्सान तुका गोल्ड मेडल फावो जाल्यार कशें दिसता. म्हाका खूब बरें दिसता की गोल्ड मेडल आमकां मेवलां म्हणून. एंड इट्स ऑल थँक्स टू गॉड एंड माय पेरंट्स कित्याक विदाउट गॉड यू कांट अचीव एनीथींग एंड विदाउट युअर पेरंट्स ब्लेसिंग. सो आय वूड लायक टू थँक देम की फॉर हेल्पिंग मी थ्रू आउट. आनी इट वॉज अ नायस विन फॉर मी. आमचे 5 रेसीस आशिल्ले. फ्रॉम 5 I won 4. एक रेस मातशें फर्स्ट रेस मातशी बरी जावंक ना. देर वॉज सम टेक्निकल प्रॉब्लम बट विनींग इन माय होम ग्राउंड वॉज द बेस्ट थिंग फॉर मी. आनी फर्स्ट टायम नॅशनल गेम्स आसतात गोंयान आमी केला आनी आय रियली जस्ट वॉन्टेड टू वीन एंड मेक गोवा प्राऊड. आनी म्हाजो मेडल आनी म्हाजो भावाचो मेडल धरून आमी आतां टॉप 10 पावला म्हाका दिसता मेडल चार्टान. तुमकां घरानूच दोगांय जाणांकून गोल्ड मेडल फावो जाल्यार कशें दिसता ती तुजी कितें फिलींग आसा. होय दोगांयकूच गोल्ड मेडल जावन दॅट इज द बेस्ट फिलींग की बोथ ऑफ अस वन आनी दोगांय आमी खूब ट्रेनींग करतालीं. फूल मंथ वी वर ट्रेनींग फॉर द नॅशनल गेम्स इन दोनापावल इट सेल्फ. आनी खूब हार्डवर्क खूब सॅक्रिफायस केलेलो एंड इट हॅज पेड ऑफ. सो आय एम व्हेरी प्राऊड दॅट माय ब्रदर ऑल्सो हॅज वन. का ते ह्या यॉटिंग गेमीची म्हणजे हो स्पोर्ट जो आसा तो तुका केन्ना कळ्ळो आनी ह्या स्पोर्टाची सुरवात तुवें केन्नाच्यान केली. हांव 11 इयर्साचें आशिल्लें जेन्ना हांवें स्टार्ट केल्लें. हांगा स्टार्ट केल्लें हांवें हवाई बिचार. माय फादर इज माय कोच. तेणें म्हाका शिकयलेलें आनी हय आय स्टार्टेड वेन आय वॉज 11 years old. सो तेम जालो मातसो 10 years मातशें आनी मोर दॅन 10 years खेळटा हांव इन विंड सर्फींग. इवन तुज्या ब्रदर्साकूय बीन गोल्ड मेडल फावो जाला. सो ताची सुद्दां सुरवात अशी तुजे वांगडाच जाल्ली काय ना. तेणें मातशें पयलीं स्टार्ट केल्लें. तो 7 वर्साचो आशिल्लो जेन्ना तेणें स्टार्ट केल्लें. ताका पळोवनूच हांवें मागीर स्टार्ट केल्लें. नॅशनल गेम्साक तुवें भाग घेतले आनी तातूंत तुका म्हणजे देवान म्हणटा तसो आशिर्वादूय दिलो आनी तुका गोल्ड मेडल फावो सुद्दां जालें. जेन्ना तूं गेम्सान मुखार सरलें तेन्ना म्हणजे कितें डिफिकल्टीज बा आयल्यो तुका. डिफिकल्टीज आशिल्ले की विंड मातसो चड नाशिल्लो हे इव्हेंटाक. फर्स्ट 2 days ओन्ली विंड आशिल्लो आमकां. सो आनी प्रेशरूय आशिल्लें की आय वॉज द टॉर्च बेरर आनी गोंयचें हांव म्हाका गोल्डूच जाय विदाउट गोल्डाचे उपरांत मागीर आनी कांय सिल्वर ब्रॉन्झाचें म्हाजें लक्षच नाशिल्लें. म्हाका गोल्डूच जाय आसलो. सो डिफिकल्टीज आशिल्ले की मातसो विंड कंडिशन्स लेस आशिल्ले पूण आमी तेच कंडिशनान ट्रेन केल्ले. सो आमी जाणाल्ले की 2 दीस पयलीं 2 दीस फर्स्ट 2 days ओन्ली आमचो पोजिशन फिक्स करूंकूच जाय आमकां. सो तशें आशिल्लें बट इट वॉज अ गूड कॉम्पिटिशन. आनी आमकां जिवायेन न्यू इक्विपमेंट दिल्लो. सो दॅट ऑल्सो इज अ बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस बिकॉज आमचो स्पोर्ट जो आसता इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन युअर इक्विपमेंट. नॉर्मली आमचे सदांच सेकंड हँड इक्विपमेंट आशिल्ले आनी ऑल आर कंपेटिटर्स वर युजींग न्यू इक्विपमेंट. दीस टायम आमकांय न्यू इक्विपमेंट मेळ्ळो. सो एंड वी हॅव वन ऑल द रेसीस. डेन ऑल्सो वन 6 races out of 8. 6 or 7 races he's won out of 8. So with new equipment we have proved that जाता आमचेशीन. Even with old equipment we were winning but with new equipment lead दिवन जिखताली आमी. का ते म्हाका सांग की यॉटिंग ही जी गेम आसा ती कशी म्हणजे उदकान खेळप आसता म्हणजे कारण यॉटिंग ही गेम थोड्या कोणाक खबरूय आसची. सो यॉटिंग म्हटल्यार कितें कशी गेम आसा. सो आमचे जे पळय आसा इट्स कॉल्ड विंड फॉयलिंग. इट्स अ बोट सेलिंग कायंड ऑफ अ थिंग. सो वी हॅव अ बोर्ड एंड अ सेल आनी आमी उबे रावन सेलिंग करता. हे दुसरे सेलिंग आसता ते आमी बसून सेलिंग करता. तेंचे बोट आसता. सो आमकां बोर्ड आसता एंड इट इज ऑल ऑन द विंड एंड टायड. आमी वी मूव ओन्ली विथ द विंड. आमकां मोटर बीन कांय आशिना. एंड रेसीन यू हॅव टू बी वेरी स्मार्ट. खंय टर्न मारपाचो खंयचो क्लाउड आसा थिंगा खंयचो वारो आसा तें सगळें पळोवपाचें आमचें. आनी वी हॅव लॅब्स टू फिनीश द रेस. सो कोण हू फिनिशीज इन द शॉर्टेस्ट पिरियड ऑफ टायम इज द विनर. सो दॅट इज हाव विंड सर्फींग इज. ओके
उदकान खेळप हे खूप डिफिकल्ट आसता. सो तुका म्हणजे पयलीं स्विमींग येताली काय तूं डायरेक्ट म्हणजे अशें कशें शिकलें स्विमींग करपाक? सो ॲक्च्युली हांव 3 वर्साचें आशिल्लें जेन्ना माय पेरंट्स टूक मी इन द पूल एंड वी लर्न हाव टू स्विम. हांव केन्ना भिवूंक ना अशें उदकाक फ्लोटर्स घालून धाकटें आसतना आमकां व्हरताले माय पेरंट्स यूज टू टेक अस. सो अशें उदकाची भिरांत तशी नाशिल्ली म्हाका बट हय पयलींच्यानूच केलें. पयलींच्यानूच हय स्टार्ट केल्लें. नॅशनल गेम्साक आतां खंय तरी फाल्यां म्हणजे क्लोजींग जातलें आनी नॅशनल गेम्साक तुजे वांगडा आनीकूय प्लेयर्स आसतले. कशें कितें कॉम्पिटिटर म्हणजे तुका मेळ्ळे ह्या गेम्सान? खूब बरे कॉम्पिटिटर्स मेळ्ळे. म्हाजे कॅटेगरीन एशियन गेम्स गेल्ले. शी वॉज विथ मी इन दीस कॉम्पिटिशन. सो खूब बरे बरे कॉम्पिटिटर्स आशिल्ले. दे आर कम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. आनी चेन्नय आसा तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लायक अ सेलिंग हब इन इंडिया बिकॉज दे हॅव आय थिंक चेन्नय हॅज द फर्स्ट सेलिंग ओलंपियन्स ऑल्सो फ्रॉम चेन्नय. सो चेन्नय आमचेच भाशेन आमकां कोस्टल बेल्ट आसा तेमकांय कोस्टल बेल्ट आसा. सो टक्कर बरी आशिल्ली आमची. अँड इन माय ब्रदर्स कॅटेगरी इट वॉज फ्रॉम द आर्मी यॉटिंग नोट. सो आर्मीचे बरेच आसता सेलर्स. सो इट वॉज अ गुड कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन. अँड या ओके. त्या नॅशनल गेम्स पयलेच फावट गोंयांत जाता आनी खूब प्रेशर आशिल्लो. कितले दीस पयलीं तुमी प्रॅक्टीस करपाक सुरवात केली आनी म्हणजे आतां ताजे तुका फळूय मेळ्ळा. सो कितले दीस पयलीं प्रॅक्टीस करपाक सुरवात केली? ॲक्च्युली खरेंच सांगूंक जाल्यार वी वर ट्रेनींग दीस एंटायर इयर. आमचे नॅशनल्स आशिल्ले पयलीं, एशियन गेम्साचे क्वॉलिफायर्स आशिल्ले, आमी वर्ल्ड चॅम्पियनशीप केलेले. सो दीस फूल इयर वी हॅव डेडिकेटेड टू कॉम्पिटिशन्स ओन्ली. आनी तशें आसता न्ही वेन एशियन गेम्स आसता आनी वी हॅव मोर कॉम्पिटिशन्स. सो दीस फूल इयर वी वर कम्पिटींग. दीस वॉज द लास्ट कॉम्पिटिशन ऑफ दीस इयर. आनी हो आमकां खूब इम्पॉर्टंट कॉम्पिटिशन आशिल्लो. घरा म्हणजे आमचेच हांगा आसता इन गोवा. सो आमकां जिखोंकूच जाय फॉर मी अँड डेन. ओके. सो गोंयचे सुद्दां तुका कॉम्पिटिटर मेळ्ळे ह्या गेमीन? ना सी गोंयचे कॉम्पिटिटर्स कितें आसता, इट इज ओन्ली वन पर्सन हू कॅन रेप्रेझेंट पर स्टेट. सो आय क्वॉलिफायड फ्रॉम गोवा बिकॉज या. सो काय तुका लास्ट प्रश्न, फ्युचरा खातीर कितें सांगतले? म्हणजे फुडें समज जर आनीक कोण समज जर अशें एथलेटीक तुजे सारके म्हणजे यॉटिंगांक समज जर येता जाल्यार तांच्यांनी कसली काळजी घेवची पडटली, कशी प्रॅक्टीस करची पडटली, कितें सांगतले तांचे खातीर? सी देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. तूं आयज स्टार्ट केल्यार तुका फाल्यां फ्रूट मेळचो ना तेजो. हार्डवर्क आनी डेडिकेशन, दीज आर द टू इम्पॉर्टंट थिंग्स. हॅव फेथ इन गॉड. जेन्ना देव दिता, वेन गॉड गिव्स यू, एक्सेप्ट इट, बी ग्रेटफूल फॉर इट अँड लिव एवरी मोमेंट, आय वूड से. बट या, हार्डवर्क अँड डेडिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. काय ते तुका ह्या ज्या स्पोर्ट्सान आसा तो कोणाचो सपोर्ट मेळ्ळो? कारण तूं शिकताले बीन तेन्नाय सुद्दां प्रॅक्टीस करताले. सो स्कुलाचो, कॉलेजीचो किंवा तुज्या घरांतल्यांचो कसो सपोर्ट आशिल्लो? My entire support is from my family, my mother and my father. Financially also 90% my parents have supported us, and my father is my coach, so the coaching fees घेना. So like it is good for me कि my family is very supportive in the sport. As I said before, GYA has also helped us with equipment, and this year has been a little bit better for us in terms of that. The government has given us equipment to race with, which is why also we were able to maybe win the medal. So yeah, I would like to thank Goa Yachting Association. I would like to thank them. ओके. जाल्यार आतां आमी कात्या कडेन, आमचे कात्या गोंयचे हाचे कडेन उलयले, ताचे कडल्यान जाणून घेतले की आयज ताका इतलो प्रावड फिलींग जाता. कारण म्हटल्यार तेणें पयलींच चिंतून दवरलेलें की आपूण गोल्ड मॅडल हे फावो करून दितलेच म्हणून, आनी तेणें तें दाखोवन दिलेलें आसा. तेजे प्रॅक्टीस केलेली, तेजे प्रॅक्टीसेक देवान ताका फळ सुद्दां दिल्लेलें आसा. आयज आमचे बरोबर आसा यॉटिंग ब्रॉन मेडलिस्ट पल. ताजे कडेन आमी उलयतली, ताजे कडल्यान जाणून घेतली की हो जो म्हणजे गेम्सान तेणी भाग घेतलो ताका कशें दिसता तें. पल, गोमंतक टीव्हीन तुका येवकार. आयज तुका ब्रॉन मेडल फावो जाल्लेलें आसा, कशें दिसता? ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळें म्हण बरें दिसता, पण वायट सुद्दां दिसता की गोल्ड मेळूं ना. फायट म्हजी एक्चुली गोल्ड खातीर आशिल्ली, पण
ते जालें ना म्हजो सेकंड डे बेजिकली वायट गेलो मातसो. फर्स्ट डेचेर हांव फर्स्ट चलतालें पण सेकंड डे आनी थर्ड डे रेस जावंक ना. फोर्थ डे परते वायट जालें मातशें आनी म्हजे पॉयंट्स इक्वल आशिल्ले सेकंड बरोबर पण ते काल ते मातशे वयर सकयल जाले आनी एक पॉयंटान हांव हरलें. पण तरी पूण ब्रॉन्झ मेळ्ळें म्हण गोवा खातीर एक मेडल हाडलें म्हण बरें दिसता. ह्या गेमीची तुवें केन्नाच्यान सुरवात केली म्हणजे केन्नाच्यान अशें तुका दिसलें की आपूण यॉटिंग जी गेम आसा तीच खेळपाक सुरवात करतलें? सो बेजिकली आतां यॉटिंग यॉटिंग हॅज डिफरंट कॅटेगरीज. तर हांव खुबशे कॅटेगरीजान हांवें भाग घेतला. हांवें सुरू केल्लें हे स्पोर्टानूच अरावंड 6 वर्सां पयलीं. तेन्ना हांवें पयलीं सुरू केल्लें विंड सर्फिंगान पण मागीर 3 वर्सां हांवें विंड सर्फींग केलें. ताजे नंतर कोवीड बी जालें. मागीर कोविडा नंतर विंड सर्फिंगाचे इव्हेंट्स मातशे बंद जाले आनी ऑलिंपिक्सान मागीर ते भायर सरले विंड सर्फींग आनी फॉयलींग आयलें. पण म्हाका फॉयलींग करपाचें नाशिल्लें सो हांव मागीर सेलिंगा भितर आयलें आनी तेन्ना पासून आतां 3 वर्सां जालीं हांव आतां लेजर करत आसा. यॉटिंग जी गेम आसा ती कितें म्हणून यॉटिंग म्हणजे गेम कितें आसता कशी आसता कितें सांगतलें? यॉटिंग इज बेजिकली रायट नाव आतां विंड सर्फींग आनी सेलिंग आर एक्चुअली 2 डिफरंट स्पोर्ट्स. पण ते आतां एक यॉटिंगा भितर क्लब केला बिकॉज एक सिमिलर वेन दे आर प्रोपेल्ड बाय द विंड बेजिकली. विंड सर्फिंगान वी यूज अ बोर्ड बट इन सेलिंग वी यूज अ बोट. But it's the same principle because both of them move with the wind. So that is how it is. तुवें ह्या गेमीन जो भाग घेतिल्लो ह्या स्पोर्ट्सान कितले डिफिकल्ट जातालें तुका जेन्ना तूं उदकान वयतालें तेन्ना? सुरवातीक एक्चुअली म्हाका स्विमींग खबर नाशिल्लें. सो पयलीं जेन्ना हांव हांगाच शिकलां सगळें कितें लायक म्हणजे विंड सर्फींग बी सगळें हांगाच केलां हांवें हेच क्लबांतल्यान थंयच्यान आमी लॉन्च करतालीं. पण पयलीं म्हाका स्विमींग येनाशिल्लें सो म्हाका भंय दिसतालो पाणयेन वचपाक. मागीर हांव पाणयेन गेलें म्हाका कशी तरी ओडून व्हेलें पाणयेन आनी मागीर हांव बोर्डार चडलें. पण तेन्ना म्हाका ते विंडाचें फील बरें आयलें. सो म्हाका मागीर हांव एक रावंड मारून आयलें विंड सर्फान. मागीर म्हाका बरें दिसलें की बरें म्हाका कितें तरी जाता पूण स्विमींग येना. ताजे नंतर हांव स्विमींग शिकलें. ताजे नंतर हांव नेवी भितर एक कॅम्पा खातीर गेलें सेलिंगाचें आनी थंय मागीर म्हाका तांणी म्हजें टॅलंट पळयलें आनी म्हाका व्हेलें 2 दिसांनूच NDA चॅम्पियनशीप खातीर. थंय हांवें एक यंगेस्ट गर्ल हेल्म अवॉर्ड जिखलें आनी मागीर परते मागीर हांवें म्हणलें की हांव हे स्पोर्टान मातशें फुडें वतलें. सो हांव हेच स्पोर्टान आय स्टक टू इट. नॅशनल गेम्स गोंयान फर्स्ट टायम जाता आनी आमकां एक प्रावड आसा की ती गोंयानूय बी जाता म्हणून. तुका कितलो प्रावड आसा की तूं गोंयकार म्हणून? आतां खूब पयलीं म्हळ्यार गोंयान जाता आनी इतलें बरें केलां नॅशनल गेम्स आनी गोवा गव्हर्मेंटान सुद्दां आमकां खूब हेल्प केला आनी ताजे खातीर खूब थँक्यू. आनी खूब प्रावड जाता की गोवान जाता एक इव्हेंट येदो व्हडलो इव्हेंट आनी पहिल्यांदा आनी ओपनिंग सेरेमनी बी सगळें इतलें बरें जाल्लें आनी इट इज जस्ट मायंड ब्लोईंग. सो तुका आतां ब्रावन मेडलिस्ट फावो जाल्या फुडें फ्युचरान परतूय नॅशनल गेम्स येतलेलो वेगवेगळे स्पोर्ट्स येतले. कितें सांगपाक सोदता म्हणजे फुडें तुजो फ्युचर कितें आसतलो? आतां सेलिंग आतां द प्रॉब्लम इज की सेलिंग रिक्वायर्स अ वॉटर बॉडी आनी आतां खुबशे स्टेट्स आसा इंडियान जे वॉटर बॉडी ना आनी ताचे खातीर ते इव्हेंट जावचे ना नॅशनल गेम्सान. पण अदरवायज ऑल्सो वी हॅव नॅशनल्स आनी मागीर नॅशनल नंतर एशियन गेम्स आनी हे सगळें आसा. सो ताजे खातीर आय वॉन्ट टू ट्रेन फॉर आतां नाव आय वॉज इन द यूथ क्लास बट दीस इज माय लास्ट इयर. नेक्स्ट इयरच्यान हांव सिनियरान येतलें. सो सिनियर्सान म्हाका आतां रेडियलान कॉम्पिटिशन आसा इंडियान पण एंड शी इज एन ओलंपियन द वन हू इज देर. सो ताका आतां बेजिकली ट्रेनिंग टू बीट हर एंड गो अहेड. बट येस तशेंच आमी तुमचे मुखार आमचे जे एथलेटिक्स आसा गोंयचे तेंचे कडेन उलयतले आनी तांचे जे कितें म्हणणें आसतलें तें तुमचे मेरेन आमी पावयतले. गोमंतक TV खातीर हांव दोना पावलच्यान म्हाजे बरोबर कॅमेरामॅन नितीन सईत वर्षा आश्वेकर.